नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मोगो पक्ष सरकारांतल्यान भायर सरपाची शक्यताय. काँग्रेसी वांगडा युतीची शक्यताय सोंपली. काँग्रेसीची पहिली वळेरी 13 तारखेर जातली जाहीर. बाबुशाचे 2 तिकिटी खातीर निमणे यत्न. गोय, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशांच्या विधानसभा वेंचणुकेत पैशांचो प्रश्न बरोच करतलो त्रास. मुख्य वेंचणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशीन उक्तायली शक्यताय. आयोग उखलता खासा पावला. पंचायतीच्यो सार्वत्रिक वेंचणुको एप्रिल सप्ता म्हळ्यार वा मायाच्या सुरवेक. 6 तालुक्यांतल्या 11 पंचायतीच्या 11 वॉर्डांनी पंच वेंचपा खातीर जाली पोटवेंचणूक. तीग जिखले बिनविरोध, निकाल समारा. म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा जाली सुरू. दर्शन घेवंक लोकांची प्रचंड गर्दी. पळयात म्हापशेच्या बोडगेश्वराची जात्रा. आणि खेळा मळार बाबू ब्रदर्स 2020 क्रिकेट टुर्नामेंट फातोड्ड्या सुरू. उक्तावणाच्या मॅचीत कुडतरे वॉरियर्सांक मारले 70 पॉयजांक. जाल्यार दुसऱ्या मॅचीत आर्लेम पंगडान सुपर स्ट्रायकर्सांक मारले 144 रनांनी. आता खबर विस्तारान. मोगो पक्ष सरकारांतल्यान भायर सरपाची शक्यताय आसा. काँग्रेसी वांगडा युतीची शक्यताय सोंपिल्ल्यान मोगोक ही गजाल चुकना. सुत्रां सांगतात मोगोच्या नेतृत्वान काँग्रेसीच्या पक्षश्रेष्ठीक हे स्पश्ट केलां. काँग्रेसीची स्क्रीनिंग कमिटी 13 तारखेर उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर करपाची शक्यताय आसा. ते पयलीं आपूण आनी आपली घरकान्न जेनिफर वा आपूण आनी इजिदोराक तिकेट मेळची म्हणून बाबूश निमणे यत्न करता. सोपटे वा पाटणकारा मदले एकल्याक तिकेट मेळची ना अशें सुत्रां सांगतात. पळयात हो रिपोर्ट. काँग्रेसी कडेन युती करप मगोक शक्य ना. पक्षाचे चिन्ह वाटयतले जाल्यार मगोक सुमार 85,000 मतां जाय आनी तें युती केल्यार शक्य ना. भाजपा वा काँग्रेस ह्या राष्ट्रीय पक्षांतलो खंयचोच पक्ष ताका 12 ते 13 सुवाती सोडपाक शकना. ही परिस्थिती मगोच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीच्या केंद्रीय नेतृत्वाक निकत्याच दिल्ली जाल्ले बसकेत सांगल्या. हाका लागून मगोक आतां सरकारांतल्यान भायर सरप चुकना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसांत मगो हो निर्णय घेतलो. इतले मजगतीं काँग्रेसीचे थळावे फुडारी दिल्ली हायकमांडाक मेळून आयल्यात. ते फाटले 2 दीस अहमद पटेला वांगडा फुडाऱ्यांच्यो शेगीत बसका जाल्यो. आलेमांव भाव युरी आनी वालंका आलेमांवाची तिकेट निश्चित करपा खातीर दिल्लीत तळ थकून आशिल्ले. दिल्ली सावन दाबोळे पावतनाच तांणी प्रुडंटाक सांगलें तें अशें. रिगार्डिंग द टिकेट ऑफ युरी वालंका विजिबिलिटी ताका तिकेट मेळटली. विजिबिलिटी पळय ताका तिकेट मेळटली. काँग्रेसीन अजून मेरेन आपले उमेदवार जाहीर करूंक नात. मात फुडाऱ्यांनी तिकेट गृहीत धरून प्रचार सुरू केला. आयतारा मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मडगांवांत दारांनी भोंवन प्रचार केलो. ताचे बरोबर व्हडा प्रमाणांत कार्यकर्ते आशिल्ले. सरकारी कर्मचारी प्रचाराक भोंवतात म्हूण मदींच बोळा पडलो. प्रचाराक भोंवतना कांय सीडी वाटल्यो. इतले मजगतीं भाजपांतल्यान काँग्रेसींत आयिल्ले राजेश पाटणेकार आनी दयानंद सोपटे हातूंतल्या एकल्याक काँग्रेसीची तिकेट मेळची ना अशें सुत्रां सांगतात. काँग्रेसीच्या स्क्रीनिंग कमिटीची बसका 12 तारखेर जातली आनी उमेदवारांची पहिली वळेरी 13 तारखेर जाहीर जावपाची शक्यता आसा. हे मतींत धरून बाबूश मोन्सरातान आपूण आनी आपली घरकान्न वा आपूण आनी इजिदोराक तिकेट मेळची म्हूण निमणे यत्न चलयल्यात. आयतारा ताणें टाळगांव कार्यकर्त्यांची बसका घेतली. बाबूश म्हणटा आपूण काँग्रेस सोडचो ना. No, the very important thing is what happened. Where Taligaon is concerned, that Congress ticket is confirmed. Now you are talking is where Santa Cruz is concerned. There I am very hopeful. This is one thing. Second thing, I still repent for the mistake which I committed in 2007. I assure you, I am not going to commit that mistake this time, because I believe if that time, if I had contested on a Congress ticket here, there my wife would have won, or even on a UGD. See, as far as my thing is concerned with Ijidor is a friend, a dear friend of mine. So as far as whatever I could do for Ijidor, I am trying my level best. वास्को सावन रिपोर्टर सुरेन मडकयकार, मडगांवच्यान समीर भट, पणजे सावन ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार.
गोंय, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशांच्या विधानसभा वेंचणुकेत पैशांचो प्रस्न बरोच त्रास करतलो अशी शक्यताय मुख्य वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन उक्तायल्या. कुरेशी दिल्ली PTI ह्या खबरां संस्थेकडे उलयतालो. गोंयच्या वेंचणुकेत पैशाचो प्रश्न वेंचणूक आयोगान बरोच गंभीरतायेन घेतला असो दिसता. मुख्य वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन स्वता ही शक्यताय उक्तायल्या. तो म्हणटा, गोंय, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब ह्या राज्यांतल्या वेंचणुकांनी पैशाचो प्रश्न बरोच गंभीर जावं येता. SY कुरेशी म्हणटा, आमकां दिसता पंजाब आणि उत्तर प्रदेशांत पैशाचो प्रश्न बरोच त्रास करतलो. गोंयांतय हेच चित्र आसतलें, कारण थंय वेंचणुकेंत चडश्यो गजाली पैशांनी जातात. वेंचणुकेच्या दिसांनी राज्यांत खंयच्यान पयसो येता ताचेर नजर दवरपा खातीर विमानतळावेल्या यंत्रणेक सादूर केल्या. पेड न्यूजाचेरय हे फावट आयोगाची सारकी नजर आसतली. राजकी पक्षांची दिसाळी आनी टेलिव्हिजन चॅनलाचेरय आयोग नजर दवरतलो. SY कुरेशी म्हणटा, एखाद्या चॅनलाचेर एखादो पक्ष वा उमेदवाराक कितलो वेळ दितात वा दिसाळ्यांत कितल्या आकाराचो मजकूर दितात ते प्रमाण ती चॅनलां आनी दिसाळ्यांची जायरात रेट कार्डां पळोवन आयोग तांचो वेंचणूक खर्च थारायतलो. उत्तर प्रदेशांत फाटले पोट वेंचणुकेत वेंचणूक आयोगान पेड न्यूजा खातीर उमेश यादव ह्या उमेदवाराक अपात्र थारायला अशी माहिती कुरेशीन दिली. पेड न्यूज हो लोकप्रतिनिधित्व कायद्या खाला गुन्यांव थारावचो आनी तो करतल्याक 2 वर्सां मेरेन कादयेची ख्यास्त फर्मावपाची तरतूद कायद्यांत करची अशी दुरुस्ती आयोगान सरकाराक सुचयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पंचायतीच्यो सार्वत्रिक वेंचणुको एप्रिल सप्ता म्हळ्यार वा मायाच्या पयल्या सप्तकात घेवच्यो अशें राज्य वेंचणूक आयोगान सुचयलां. 6 तालुक्यांतल्या 11 पंचायतीच्या 11 वॉर्डांनी पंच वेंचपा खातीर आयतारा पोट वेंचणूक जाली. वट्ट 15 वॉर्डांतले रेश मागूश, इब्रामपूर आनी चांदेल ह्या पंचायतीच्या 3 वॉर्डांतले 3 जाण बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान 11 वॉर्डांनी वेंचणूक जाली. जाल्यार नागोवाच्या एका वॉर्डाची वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. पोट वेंचणुकेची मतमेजणी आनी निकाल सोमारा 9 तारखेर सकाळी जाहीर जातले. गोंयांतल्या 6 तालुक्यांतल्या 15 पंचायतींच्या 15 वॉर्डांतल्या 11 वॉर्डांची पंचांची पोट वेंचणूक आयतारा जाली. नागोवा पंचायतींतल्या पोट वेंचणुकेचेर न्यायालयान स्थगिती दिल्ल्यान ती फुडें धुकल्ल्या. जाल्यार रेश मागूश, चांदेल हंसापूर आनी इब्रामपूर पंचायतीची पोट वेंचणूक एकूच उमेदवार उबो राविल्ल्यान ते बिनविरोध वेंचून आयले. तातूंत वेंचून आयिल्ले पंच अशे: रेश मागूश पंचायत 11 वॉर्ड, राजेश भोसले बिनविरोध वेंचून आयलो. इब्रामपूर 4 वॉर्ड, देविदास परवार बिनविरोध वेंचून आयलो. चांदेल हंसापूर एकूच वॉर्ड, शीतल हरिजन बिनविरोध वेंचून आयली. बाकीच्या 11 पंचायतींच्या 11 वॉर्डांनी वेंचणूक जाली. सगळ्या वॉर्डांनी मेळून एकूण 32 उमेदवार उबे रावल्यात. अस्नोडा 8 वॉर्ड, उमेदवार 3, मतदान 68.25%. नासनोडा वॉर्ड 5, उमेदवार 2, मतदान 79.93%. खोतिगांव वॉर्ड 4, उमेदवार 3, मतदान 83.59%. धारगळे वॉर्ड 1, उमेदवार 2, 77.31% मतदान. वारखंड नागझर वॉर्ड 3, उमेदवार 2, 79.50% मतदान. विरनोडा वॉर्ड 1, उमेदवार 2, 85.36% मतदान. करमणे वॉर्ड 5, उमेदवार 4, 63.41% मतदान. दवर्ली दिकरपाल वॉर्ड 4, उमेदवार 6, 70.66% मतदान. डोंगुर्ली ठाणे वॉर्ड 5, उमेदवार 3, 86.89% मतदान. मावशी वॉर्ड 5, उमेदवार 3, 82.67% मतदान. शिरदोण-पाळे वॉर्ड 5, उमेदवार 2, 86.34% मतदान. मतमोजणी सोमारा सकाळी त्या मामलेदार कचेऱ्यांनी 8 सुरू जातली. इतले मजगती पंचायतीच्यो सार्वत्रिक वेंचणुको एप्रिल सप्ता म्हणल्यार वा मायाच्या सुरवेक जातल्यो अशें दिसता. राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची फायल सरकाराक पावयल्या. तातूंत वेंचणुको एप्रिलाच्या निमण्या सप्तकांत नाजाल्यार मायाच्या पयल्या सप्तकांत घेवच्यो अशें सुचयलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.